इंदोर प्रीतीनगर वाठारात एक धक्को दिवपी घडणूक उक्ताडार आयला। मंगळारा रातीकडेन एका घरा भायर उबी आशिल्ली इलेक्ट्रिक गाडी चार्ज जाताली, मात अचकीत रातच्या वेळार चार्जिंग पॉइंटात शॉर्ट सर्किट जालो। घरात 15 परस चड गॅस सिलिंडर आशिल्ले अशी माहिती मुखार आयला। गाडयेच्या चार्जिंग पॉइंटाचेर पेटिल्लो उजो रोखडोच घरा भितर पातळ्ळो। उज्याच्या उष्णतेक लागून घराच्या तळ मजल्याचेर आनी पयल्या माळ्यार 4 सिलिंडराचो खर स्फोट जालो। हो स्फोट इतलो खर आशिल्लो की घरातल्या लोकांक न्हिदिल्ले कडेन जाग्यारच मरण आयले। मरण आयिल्ल्या मदीं 7 म्हयने ते 12 वर्सां पिरायेच्या 5 भुरग्यांचो आस्पाव आसा। तातूंतल्या 3 साल्वार केल्यात। हे घर पॉलिमर वेपाराचे आशिल्ले। घरा स्फोटक रसायनाय आशिल्ली, हाका लागून व्हड प्रमाणात उजो लागलो। ताज्या घरात इतले सिलिंडर खंयच्यान आयले हाची चौकशी पुलिसांनी सुरू केल्या। बचाव कार्यात वाठारातले रस्ते खूप अरुंद आशिल्ल्यान उजो पालोवपी दळाक थंय पावपाक आडमेळी आयल्यो, जाका लागून कळाव जालो। थळाव्या नागरिकांनी मजत करपाचो यत्न केलो, पूण सिलिंडराच्या स्फोटाक लागून उज्याची तीव्रता इतली खर आशिल्ली की भितर वचप कठीण जाल्ले। घरातल्यो जळून मरण आयिल्ल्यांच्यो कुडी भायर काडटना रेस्क्यू पंगडाच्या दोळ्यांत लेगीत दुकां आयली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।